मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरिक आमगेल वीक्षकाक मोगान स्वागत तशीच आमगेलायची गेस्टाक मोगान स्वागत करूया जाल्यार हानी कोण म्हण पळया फर्स्ट आनी प्रणिता नायक तुम्ही मंगळूरान तू जस्ट केक्स म्हणले केकाचे एक इंस्टाग्रामार जो मस्त पुराय प्रचार पळोवन आसच्या पुरोची आनी केक्स मस्त नमुने वेरायटी करताची आनी इंट्रोड्यूस केलेलो मस्त पुरा विषय आसा मस्त पुरा कळून घेवया आमगेल वसरिक हांकां स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. सो आज ही केक अंतू करनाची जाल्यार कसं की एक स्पेशल आयटम आमगेल कतिरी कोण दाखोवचा आयल्या प्रणिता. सो कसं त्या आज हांव हराबरा कबाब करता सर. हराबरा कबाब म्हणल्यार ताका कसं पुराय जाव का पालक बॉइल्ड पोटॅटो चाट मसाला ग्रीन चिल्ली जिंजर आणि हे गार्लिक ओके मागीर मीठ कोथंबरी पल्लो हे बॉइल्ड जीव बटाणी कॉर्न फ्लोर हे मैदनीक एक थोडे तांदळा पेट्टीक एक ಸ್ವಲ್ಪ मैद घालून मिक्स करून दवरला. ओके आणि हे काजू बी फॉर गार्निशिंग. ओके सो आयटम्स मस्त ना म्हळ्यार इंग्रेडियंट्स थोडे. ओके सो कशी करचे म्हळ्यार आमी हॉटेलांत न्ही वचून हराबरा कबाब ऑर्डर करताची म्हणटना आमी लायक मस्त कष्टच दिसता म्हणून ना हे करूक भारी इजी हे कांय कष्ट ना. सो आमी पळया सो कसं करका फर्स्ट हे आमी पालक ब्लांच करका. ब्लांच म्हळ्यार चड सिजोचे न्ही कुकरान घालल्यार चड शिजता. ओके सो आमके कशें म्हळ्यार जस्ट हे थोडे बावोका. ओके ओके सो ताका उद्दा दवरका. ब्लांच म्हणले कुठले उद्दा दवरका म्हण म्हाका कळ्ळें. ओके आता समज उद्दा सम एक बॉईल येवका. ओके ओके सो बॉईल येताची आमी ಸ್ವಲ್ಪ प्रणिताल विषय निमगुया. सो केक्स जस्ट केक्स कोर का म्हळ्यार एक आयडिया कही दोकन आयल्या होम मेकर जावन आशिल्ली इतलें काळ. सो सडनली एक कसने पूण एक कोरया न्हू तो घरा बसून हे करत नाका म्हणून स्टार्ट केलेले. सो आय एक्सपेक्ट करनी हे इतली व्हड हे जातले म्हळ्यार मंगळूरान तू वर्ल्ड फेमस म्हण येता तितले जस्ट केक्स लायक नाव पावला प्लस स्टार्ट केलेलं सदां लॉकडाऊन वेळार न्हय म्हळ्यार हांव तेन्ना पळयलेलें बिग एंड ऑफ फर्स्ट लॉकडाऊन स्टार्ट केलेले. सो लायक केक्स म्हळ्यार जार केक्स ते प्रो इंट्रोड्यूस म्हळ्यार हांव पळयलेलें तेगेल पेजारी फर्स्टाक. सो मस्त टेस्टी आनी लायक आसा तुमी मंगळूर आयले खंडी ते जस्ट केक्स पळयाची पेजय पळयाची आनी रसमलाई केक्स मागीर कसं पुरे स्पेशालिटीज जार केक्स तू रसमलाई आणि चॉकलेट ट्रफल चॉकलेट मूस ट्रफल चॉकलेट हेझलनट करता. जार केक सांगतो आणि गुलाबजामुन वरेन करता. गुलाबजामुन केक आसा गुलाबजामुन जार केक आसा. ओके ओके सो ह्या पुरो आयडियाज कही दोकन आयल्या अशें कोर येता आयडियाज म्हळ्यार पळय आतां म्हाका एक केक जावका बट म्हाका कसं म्हळ्यार म्हाका खावका बट म्हाका सगळे केक नाका. सो तशी म्हाका पर्सनली आय लायक म्हाका जार केक्स इष्ट. सो हांव ते एक सो केले. सो केक्स करतोय जाल्यार रांदपान तू मस्त इंटरेस्ट आशिल्ली की फूड दोकन म्हळ्यार इन्स्पिरेशन कही दोकन येवचें म्हण. हा बेकिंगान म्हाका फूड दोकून इंटरेस्ट आशिल्लें. हांव मस्त म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट करून मस्त फूड घरा खातीरच करता आशिल्लें. सो ह्या हराबरा कबाब ट्रायड अँड टेस्टेड मस्त पटी ट्राय मिगेल घरा सगळा इष्ट. इंग्रेडियंट्स म्हळ्यार कळते लायक कसं की आमके मेळचार एक लायक रेसिपी म्हणून. सो लेट सी आता ब्लॅन जावच्या उद्दा कितली बॉयल जावका आणि एक ಸ್ವಲ್ಪ जाव. ओके सो ब्लांच म्हळ्यार बेसिकली ते काडचे घालचे उदकांत सम एक खतखत येयलसतान काण तापास थंड उदकांत घालचे. ते कसं लायक करचे म्हळ्यार कलर वरोचा नातल्यार तू कुकरा घालसतान ते पालकाचे कलर आणि तुका मस्त न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू हे जायना तशी तू ब्लांच केलेली. ओके ओके सो उद्दा होऊन जाला बबल्स येता असं सम खतखत येवका म्हळ्यार ना घालतरी सम एक खतखत येवका. सो विथ ते स्टेम घालेत. सो इवन ताजे एक विंगड एक हरवटाण म्हणटा पळय त्यावे ब्लांचिंग. ओके सो अशें कोर न्हू एक खतखत येवका म्हणजे एक खतखत येवका. सो ताजी तेन्ना आमी विंगड कसले रेडी करूयात की आमी पोटॅटो मॅश करून घेवया. ओके ओके खतखत येता असं अशी येवका जाल्ले आतां हे एक चूर थंड उदकांत घालका म्हळ्यार ताजे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करचें. ऑफ करचें की गॅस ऑफ कर.
सो पालक बटाणी कोथंबरी पालो पुरा ग्रीन जालें ती हरा हरा भरा भरा कबाब, कबाब आणि घरा करा कबाब खंडित तकाची प्रणीत आमकां दाखयताच कशें करयात म्हणून सो वीक्षकां सांगचे कसं म्हळ्यार इन्ग्रेडियंट्स नोट करयाची आणि कोर न्हू आमकां कमेंट्सार सांगयाची पेजान तूं पळयता तेन्ना आमकां कळटा आणि कसं एडिशन्स कोर का जाल्यार त्या वेळी सांगयाची सो हाजे नंतर आता मी हे पोटॅटो मॅश करूया अशी हातानं कोण हातानं करून घेऊयात हें उदका घालून कसले करूस की ना ते ಸ್ವಲ್ಪ निवका म्हणजे मिक्सरान तू ब्लेंड करताना सम निवका गेस्ट येईल तेन्ना आनी करची की ॲज अ स्टार्टर घरकडे आनी पुराय ॲज अ स्टार्टर स्टार्टर सो डेझर्ट साधारण सदस की म्हणणं तुमगे ते म्हळ्यार केक्स करता ना ना एक डिसएडवांटेज कसं म्हळ्यार सगळा केक करून दिता मी गेले घरान तुला खावचा केक ना त्या जाल्यार मात्र पुरा कडेन साधारण तशीच येता त्यामुळे आमकां खावनच पळय कोर्न कोर्न आणि बट घरान तू कोणाले बर्थडे कसले फंक्शन सेलिब्रेशन असले रे हांव करता सो तुगेल बर्थडे कोण केक करता भायर दाखोवन हाडून भायर दुखून हाडचे मी गेले बर्थडे खावय करका म्हळ्यार जाता ओके सो मॅश जालें आता तू हे ग्रीन पीस बटाट शिजवून घेवन साल काढून मॅश केलेले आता हे शिजलेले जीव बटाणी सो जीव बटाणी जाऊ का जीव बटाणी घालले लायक जातात तिंबून शिजलेले बटाण्यानी ती तितली याजे ग्रीन पीस सीजन ना जाल्यार फ्रोजन ग्रीन पीस आता त्यामुळे पुरा मेळटा हे एक चूर हजट्टू मॅश करून घेवचे संजवाळ कापी काही खाणा काय मला बेसून कटलेट शी खावे दिस ना वय 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 हे चरवांक पडे पालक वय ग्रीन पुरे खावो जाल्यार ट्राय करूया मागीर अथंतूची थोडे चाट मसाला ओके चाट मसाला घालका टँगी फ्लेवर येतदा ना मागीर थोडे कॉर्न फ्लोर ओके बाइंडिंग आणि कोथिंबीर पावडर हे इतली घाल नमी सम लायकोन मिक्स करून दवरचे आता हे पालक रेडी जाला हे पालक आम्ही मिक्सर जाराक घाले हांगा दवरचे हां हांगा दवर निस्तान घेवन हांतू निस्तान विंगड कसले ग्रीन वेजिटेबल्स जायचे घालेत कितकी नव्हता जोटोची व्हेरिएशन्स करची कोरेत व्हेरिएशन्स कोरेत मागीर ते चड व्हेरिएशन दिले कटलेट आता हे मिक्सी जारान घाल जातरी आनी ताका 3 तरणी मिरसांग घालता तिखसाणी प्रकार तिखसाणी तकीता एक तीर तरणी मिरसांग मस्त तीख असता हे मस्त तीख ना सो 3 घाला आणि हे 3 लसण आणि 1 कुडको आलं ओके हे इतलं घाल ना थाजे एक पेस्ट शे करका सो पालकांत ऑलरेडी उद्दा आशिल्ली त्या सुद्धा घालची नाका आता करेक्ट झालं हे आता मी हे पोटॅटो मिक्सचर हे ऍड करचे सो तिखसाणी के मात्र तरणी मिरसांग मात्र आणि मिक्स करचे एक पटी एक ಸ್ವಲ್ಪ घाल मिक्स करका मागीर आणि आपास ते वरलल घालका आणि एक पटी लास्ट मिक्स सो इतली पोर्शन आम्ही कोरनू कांड दवरल्या री केन्ना कोतेन तोळून घेवेत प्रिफरेबली कसं म्हणा तुम्ही एक हे पीठ तुम्ही एक दनपार कोरून दवरला म्हणा रे दनपाराच हेश कोरनो टिक्की शीस कोरनो
अशी एक प्लेट अर्धवर न्हू एक तुम्ही तोळच्या पशी एक अर्ध घंट फ्रिज दवर तोळच्या पशी अर्ध घंट पुढे बाहेर कांड वरला री आमगेल नगेट्स आणि पर फ्रिज जादवर तशी फ्रिज जानतो फ्रीजर फ्रीजराने फ्रिज जानतो फ्रीज जानतो तेंते गट्टी जावनु वय लाईक शेपार असता अथे शिकोरनु अशी टिक्की शिकोरनु सो हाजी ಒಟ್ಟು विंगड कसं हॉबीज असं आता केक कोरनूच काही पुरसत मेळना की म्हणजे तिथलं ऑर्डर अशा पुरी त्यामुळे इंस्टाग्राम पेजार पळयला साधारण ऑलमोस्ट एवरी डे एक केक्स असता ऑर्डर सो केन्ना करचे या रात्रीच करचे की सकाळी केन्ना पुरसत मिगेल एकच हे हांव ते बिझनेस स्टार्ट करत देखून मिगेल एक मोठो कसा म्हळ्यार हांव क्वालिटी मेंटेन करता सो मिगेल कशी म्हळ्यार हांव फ्रेश एक्स्ट्रीमली फ्रेश हांव दिवची केक्स सो मिगेल केक कोणी खाल्लं म्हणटा इतले फ्रेश आणि ओनली एगलेस केक्स एगलेस सो मस्त म्हाका मिगेल एकच क्वालिटी दिव का सो ऑर्डर येईल कुठले तू फ्रेश आयटम्स हाणू तशी फ्रेशली करचे करचे फ्रेश आणि कोर्न दवरलेलं स्पॉन्ज आणि त्यापर मिगेल कितले ऑर्डर असो कितले बिझी असो ऑर्डर घेन अशी पुणे असता बट स्टेल कोर्न दवर न्हू 3-4 दीस एक वारात सगळे एकपटी कोर्न दवरचे ना 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 त्यापर करना सो खंयच्या वेळार करचे युजुअली म्हळ्यार घरकडे पुरो एक कोर्न कशी एक म्हळ्यार नव कोणे बिझनेस स्टार्ट करका म्हणजे तांकां इन्स्पिरेशन मिगेले सेपरेट किचन त्यापर कसले ना मिगेले घरा किचन अंतूच हांवें हे करचे कशें म्हळ्यार मिगेल घराच एकपटी रांदपाक जाता रे मागीर किचन फ्री असता सो तेदाना बेक आनी कोर्न दवरचे मागीर ते फ्रॉस्टिंग आणि पुराय फ्रॉस्टिंग आणि पुराय कशें म्हळ्यार डिलिव्हरी आता सपोज एक 5 o'clock म्हाका केक पेटोवका म्हण जाल्यार अराउंड एक 2 o'clock हांव स्टार्ट करता फ्रॉस्टिंग सो इट इज दॅट फ्रेश काय हांव फुडें कोरून दवरचें ना अर्ली मॉर्निंग म्हाका 10 o'clock डिलिव्हरी असल्यार हांव 5 उठान पुणे करता फूल दीस करून सो फ्रेश केक्स कंडी ते मेळट म्हणून म्हणला प्रणितान हांवें टेस्ट केला मस्त लायक असता त्या रसमलाई केक हांव टेस्ट केलेलो मस्त म्हाका खुशी जाल्या म्हळ्यार केक आवडटू रसमलाई फ्युजन मस्त लायक आतां फ्युजन डेजर्ट आतां भारी ट्रेंडी वय 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 सो आनी कसले लेखला की आता केसरी भात तसल कसले जो कॉम्बिनेशन पळय तोंडा दाखव नाही लायक ट्राय करूया कसं करू असता आमगेल स्टाइलाच कसं दूध पाक केक जो तसल जो कोर्नो आमगेल वासर येऊन एक पटी दाखय ओ खंडित कोर्नो वर्क जाल्यार खंडित येऊन दाखवया पळया एक ट्राय एंड टेस्ट करूया मागीर हांव टेस्ट करून आमगेल विक्षका सांगता आतां हे रेडी करच्या पयलीं फूड एक तोलच्या ताल दवरया वय तोळू कोकोनट ऑयल हां कोकोनट ऑयलानाची वय ते होऊन जावका जाल्यार आमी हे रेडी करून घेवया ते बाइंड करून वय एक पटी जाय जाल्यार पकान शेपय दिवेता वय वय ते कंचे शेप हे करता वय इवन कटर्स म्हळ्यार ओ कसले कटर्स यूज करून वय वय बट कटर्स यूज करका जाल्यार थोडे वेळ पीठ फ्रिजान दवरनो हे म्हळ्यार चिके तेदन तुका शेप करेक्ट घेता तांदळा पिठेनी कसं मिक्स केला म्हणाला तांदळा पिठीक 1 चमचे मैदा ओके म्हळ्यार हांत ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर आसना सो चड मैदा कुरकुरी जावका जाल्यार चड तांदळा पिठी तू म्हणजे अशी कोर्नो फ्रिजा दवरका की अशी कोर्नो फ्रिजा दवरका इतली कोर्नो फ्रिजा दवरका इवन चेडवान एक कोरेत की म्हणून सुलभ असं इझी असं वय 8-9 चेडवान वय सेल्फ कुकिंग इंटरेस्ट आशिल्ल्यान खंडित वय 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 आणि हेल्दी आता चड म्हळ्यार न्यूट्रिशियस फूड जावका म्हणटाची तेंची सो तांचे भितर पालक पीज प्रत्येक लायक आयटम फ्राईड म्हणशी वय 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 आणि तो शॅलो फ्राय करचे ऑप्शन आसा शॅलो फ्राय कोरता जाल्यार ताजी तितली गट्टी बना दिसता वय ऍक्च्युअली पळोवचे गेल्यार शॅलो फ्राय पछी डीप फ्राय पण आवडणे शॅलो तू कितली तेल घालत असता वय ते म्हळ्यार थोडे म्हणून मस्त तेल घालपाचें आमी तांतून आणि नारळेल तेल अंत करतना ऍक्च्युअली हेल्थ वाइज ऍक्च्युअली लायक नारळेल तेल वय बेस्ट ऑयल अंत आता डेकोरेट करू का ओ आता घालची काजू हा प्रेस करून भितर करता नातले तेला पडते नातले ते तोळण्यात लायक रोस्ट जावन येता काजू कोण जात असते
सो घरकट तुम्ही कशी आमची गेल रांदप चड करची की आमची गेल रंदप चड प्रीती वे सकडा प्रीती आमची गेल रंदपाची सो आमगेला पावसाळीच पुरे स्पेशल्स ते पुरे ट्राय करस की आंब्याप करी ते पुरे कीर्लू कीर्लू जाता किर्ला सन्ना पोळो मागीर गंटी बुत्ती आमगेल वीक्षकांक मस्त आशी जावन तोंडा उद्दा येवच्या पुरो खंडित म्हळ्यार आमकाची कीर्लू म्हणली कुडले एक म्हणून आशी जाता खाव करून आमगेल डेलिकसीस ताजीक फ्लेवर जावींग विंगडा सो आता मी हराभरा कबाब करता सची पळया कशें जाता म्हणून सो हें होऊन जाल्लें घालची की सीधा की टेस्टिंग अस एक टेस्ट करूया ओके वैरायला वैरायले एक दोन थोडे तप्प थोडे तप्पन पुन्हा तू घाल का न्हिनातल्यारी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार हे पुराय बॉइल्डची हां सो मस्त सो मस्त वेळ हे करून हे घालल कॅशूक एक चूर कलर येऊ ते मात्र सो ते इंडिकेटर इंडिकेटर ते वय म्हळ्यार पुरा तू हंत घालल पुरा आयटम्स बॉइल्डची वय वय करेक्ट सो इंडिकेटर जावन कॅशू आसा ते ब्राऊन जाता जाली म्हणून जल्ली म्हणल्यार वय घालता आणि हे घालतरी मस्त चाळूनच हां कट्ट जाऊ चान्स कट्ट जावचे चान्सेस असतात जल तितले एक पट्टी ते सम भाजून जातरी एक साइड मागीर टर्न करका फोड जारी असू का की ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ कुठले जाता नवा अत पण हे मी फर्स्ट घालना वय ऑलमोस्ट शेप तशी रिटेन जावन आसा सो ते के उलट कर चिके हँडल विथ केअर मस्त हँडल विथ वय 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 आता रेडी जालें काजू बिला एक रोस्ट जाला इंडिकेटर सांगताच आमकां काड्याची म्हणून सो रेडी संजवाळ चेडवान स्कूला दुकान येताना नी कोण दवरल्यारी सरान किती केल्यारे पवेशना वय वय एक केचप पावट जेव खाऊ का की अशी लाई जाता केचप आवट खावेता बट कोथिंबरी पल्ले चटणी करता आम्ही त्या लाई जाता ते भारी लायक जाता लाई कॉम्बिने पक्कानी काजू पडले काजू बी पडले ते तजवेरी मागीर हे घालून ಒಟ್ಟು काजू बी ब्राऊन जाले जाले तितली वेळ तितले वेळ तशीच जाले सो हराभरा कबाब रेडी जाला आता एक टेस्ट पळोवन कशें जाला म्हण सांग पळयतान मस्त इनवायटींग असं खाव्या खाव्या म्हण दिसतशील त्या व्हडल्या कोण मागीर एक जाऊ ताजी क्लोज अप आनी बरें म्हणून हांव राखतशिली खावन पळयता लायक मस्त लायक आसा फ्लेवर्स चटणी सॉस कसले जावं का म्हणा म्हळ्यार पुरा ताका घाला मिरसांग लसूण पुरा आसली निमती फ्लेवर्स लायक आसा चेडवा खंडितय लायक जाता आम्हा तांणी कोणी पळयतच म्हणजे जाल्यार सांजवाळ स्कुला कोण चेडवान येताना सांजवाळ कितें पार्क बुकेन येतानाच पळय तांकां कोण दिल्यार खंडितय खाताची पुरा लायक तरकार तांगेले पोटा वता सो तुमी पुरा इंग्रेडियंट्स नोट केला म्हणून लेखता प्रणितान आमकां एक लायक स्टार्टर एक स्नॅक आयटम सांगून दिला सो अनेक एक येवचेच मुखारी तेदोळ ते तुमी एक सण ब्रेक घेयाची हांव या फिनिश करता ती ते नेक्स्ट ಐಟಮ್ ಅಷ್ಟು ತಯಾರು करता ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक हराभरा कबाब खाऊन जालाय हांव एक सजेशन दिवं म्हणून लेखला प्रणिताक कसं म्हळ्यार केका ओट्टू हराभरा कबाबाची ऑर्डर घेवच्या सुरू करी म्हणून म्हळ्यार म्हाका तितली लायक जालें आनी चेडवांक खंडित लायक जेवचे विशयी प्रति एकल्याक लायक जाता जाल्यार चेडवान घर कडेन एक स्नॅक करता ते खोर येता सो ताजे नंतर एक अनेक डिशेस म्हणून म्हळ्यार ते कसं म्हणून पळया पत्रडे पान गोज्जू ओके कसं पुढे जाऊ का हक्क पत्रडे पान एक 5 पान असल्यार पुरो बट तरणे पान असल्यार लायक तर नाही पान जाऊ का सोयी तरणे मिरसांग चिंचांब लसण मीठ आणि हे नारळ घालता मागीर घालच्या गोज्जा वेरे सो कशी करची
हे फर्स्ट कसं म्हळ्यार पत्रड्या पान शिजोवन घेवका शिजोवची कशी म्हळ्यार कुकरा भितर एक 5 दवरून शिजोवक खाता आनी ताजी वटोवची आनी एक सान बौल आणतो तरणी मिरसांग आनीक चिंचांब शिजोवका शिजेताना तरणी मिरसांग एक 2 चड शिजोवका इथं म्हळ्यार आमकां आतांचे तरणी मिरसांगेचे तिखसाण एक मिरसांग एक नमुने तिखसाण आसता सो तशी तरणी मिरसांग इवन चिंचांब जाल्यार शिजयतना ಸ್ವಲ್ಪ चड शिजोवका मागीर आमकां कितले जावका की तितले आमी घालून घेवेत आनी कसं म्हळ्यार खंयचे कारणाक हरवी मिरसांग घालूनच शिजयलेले मिरसांग घालका ॲक्च्युली निमगोचार आशिल्ली ते मेन कसं म्हणल्यार आनीक एक 5 दवरका म्हणलं त्या कसं लायक ना जाल्यार मिरसांग कांड दवरूं जायना आतां हांव आतां म्हाका गोज्जाक 2 मिरसांग जावका हांव एक 5 मिरसांग शिजयता तुका ते मिरसांग तांतो दुखून विंगड करूं कश्ट आनी तिखसाण सोडल्यार जोर तीख जाता आनी इवन तुका हें मेळटा तशी तुगेलें कसलें आमसाणी चड जाता चिंचांबाई चड जाता सो तशें देखून विंगड आयदनां दवरून शिजयल्यार आमकां कितले जावका की तितले मागीर एनी चड जाय जाल्यार एनी टायम ऍड करून घेवेत सो कुकरान तूं उदक घालून तांतूं आनीक एक आयदनान तूं पत्रड्या पान आनी एक साना आयदनान तूं मिरसांग आनी चिंचांब सो हे एक प्रोसिजर तीन रेडी करून हाडला म्हळ्यार रोपास एक टाइम वता वय एक विसील आनी एक 10 मिनिट्स मार दवरल्यार पुरो सो तरनेची पत्रड्या पान आसा एक तुमी पत्रड करून पीठ सरले पान वरली म्हण जाल्यार हे करें खंडीत सो एक टिप दिलाय ओके आता हे शिजयलेलं पत्रड्या पान हे शिजून पत्रड्या पान कितले क्वांटिटी जाता पळय तितली सोय ओके कितले ते तितलेची सोय सो आता मी हे पुराय मिक्सिंग घालया सो वयली दवी सोय जावका वय फर्स्ट आयकूच हांवें म्हळ्यार खंयची रेसिपी ही हे मिगेल गांव कोप्पा ओके सो हे थंयचे एक साइड डिश की कालवणी की कशी जाता गोजू म्हळ्यार कालवणीकय जाता साइड डिश जावन जाता शीत दळीत सुरय शीत दळीत आनी हे गोज्जू ना म्हणजे सुरय शीत गोज्जू आनी नारळ तितले लाय जाता तितलेय भारी लायक जाता म्हाका मस्त एक्साइटमेंट आसा एक ट्राय करका म्हळ्यार आमी कितले चिंचांब काडला आनी एक 1.5 मिरसांग काडल्या आता शिजयलेला हरवी घालून नजे म्हणून सांगला वय हरवी मिरसांग घालून नजे शिजयलेली मिरसांग घालका आनी एक 4 इबी लोशण्याची थोडे मीठ घाल नत मिक्सर सो पत्रड्या पानची जे नाशिल्ली हे दूध पुरो ओके सुद्धा घालून एक्स्ट्रा आणि लना करून वाटूचे लना वाटूचे आता ह्या स्टेजार एक पटी टेस्ट पळोवका मिरसांग चिंचांब कसले जाय जाल्यार एक पटी टेस्ट पळोवन घालका मिरसांग आनी चिंचांब थोडे तिखसाण धरता म्हणजे थोडे तिखसाण धरता म्हणजे ह्या स्टेजार आमी घालेत पातळ करचे पुराय ह्या स्टेजार घालून ताकाच एक शिजयतना एक 4 मिरसांग करका 2 मिरसांगेचे अंदाज जाल्यार एक्स्ट्रा जाय जाल्यार नातले वापस 2 मिरसांग शिजोवन बैसुका जाता ऍडजस्टमेंट करून वापस एक पटी वाटून वाटून घेवचे लना वाटूचे ऍक्च्युअली कशी असता त्याची कन्सिस्टन्सी मस्त दाट आहे रन्नी पातळ आहे म्हणजे आता शिता जाल्यार याची के दाटशी घालून मिक्स करून खावेत अशी इतलेची ना करेक्ट आस ना वय इतलेच सो कुकिंग सोडून वरलं कसं जाल्यार तुवें इंट्रस्ट आशिल्ली की केन्ना जॉब ट्राय केला की ट्राय केला कसं ल्हान तूं मॉन्टेसरी टीचर जावन आशिल्ली वय सो मागीर आतां के बेकिंग स्टार्ट जाता सोडली की ना तें आनी बेकिंग ओटू मॅनेज करता आशिल्ली मागीर सो आतां तें सोडलें सो ऑर्डर जरी कशी घेवची आतां कोणें येता ऑर्डर थ्रू इंस्टाग्राम एक्चुअली वर्ड ऑफ माउथ जाताच एज ऑफ नाव इंस्टाग्रामार ऑर्डर्स येताची बट चरती तेजी खावन लायक जालें न्ही तांगेल फ्रेंड्सांक तांगेल रिलेटिव्जांक सांगताची आतां आमगेल विक्षकांक कोणाक तुगेले ऑर्डर प्लेस करपा जाल्यार तांणी कशी तुका अप्रोच करूं येता इंस्टाग्रामार मिगेल पेज आसा जस्ट केक्स म्हणून सो तांकां तूं मेसेज केल्यार
तू कशी म्हणू वय खंय डिलिव्हरी हे ते पूरा डिटेल्स हांव तांकां फ्रेश फ्रेश केक्स जाय जाल्यार इंस्टाग्रामार जस्ट केक्स म्हणल्यार पेज आहा तुमी वचाची आनी पळयाची तेन्ना तू प्रणीत दिसना तुमी हांगा आमगेल वासरी येवपाचे पळोवच्याक सो तेन्ना बरी केक्स आसाची ते पळयाचे आनी ऑर्डर प्लेस करायची सो आत्तां मात्र एक गोज्जू रेडी जाला ते हांव खावन पळयता सो आतां हे पत्रडे पाना गोजी रेडी जाला सुरेश इतावटू लाय कॉम्बिनेशन सुरेश इतावट लायक कॉम्बिनेशन कशी खावची आता अथे सुरेश इता गोज्जू ते गोज्जारी आमी पत्रड्यार कशी नारलाल ताल घालून खाता पळय तशीची पत्रडे पान मारली कुले ताजो नारलाल ताल येवका ओके हांव ट्राय करून पळयता मस्त नवेच एक कॉम्बिनेशन आनी दाळीतोय ओटू लाय जेत म्हणटा दाळीतोय मागीर कसं करचें दाळीतोय केली कुले आमी दाळीतोय बुरकून बसता हे मांद्र खावची ताजी टेस्ट एक्चुअल कोळच्यापूर कशें म्हणून नवेची लसूण आनी पुरा लायक फ्लेवर दिव न्हू आमगेले कडांबे गोज्जनी आसता तशीची फ्लेवर येता बट युनीक असं खंडितय ट्राय करका मस्त लायक जाला आनी तांची म्हणल्यार म्हणजे पत्रड्याक घाल न्हू पीठ सरले पानसर पान वरले खंडितय हें करयाची पत्रड्या पान वेस्ट करू नाकाची आमकां बेजार जाता बदलची पत्रड्या पान वेस्ट करू नकाची आनी ते कोरजू आहे ते कसले खायना ना कसले खायना तर नाही पान ना वय सो तने पान आनी ते वत पावस पुरा येईल तेन्ना लायक मेळ्ळें पन्नान करायची तिगेल केका म्हणके फ्रेश करून फ्रेश खाया सो प्रणीतान आमकां दोन लायक रेसिपीज दिला एक कप्पाची काही मुच्चून गेलेली रेसिपी आशिल्ली आयली भायरी आमगेल्या इदराक तुमकां आमी सांगून दिला तुमकां हांगा येवन तुमगेली रेसिपी सांगचे आसा म्हण जाल्यार 8296230904 म्हाका व्हॉट्सअप करायची कॉल करायची सो प्रणीताला एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें आमगेले वासर येवचे भारी लायक जाल्लें वय वय सो अपास मुखार यो हांव सांगला दुधपाक केक की कसो केक म्हणून पळया नेक्स्ट खंडीत सो येवची तेजे जेवो आनी जस्ट केक्साक ऑल द बेस्ट तुका ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मुखार वर्स हॉड एक बेकर जावन फर्स्ट तू आमगेल वासर येईल म्हणून सांगू आमी मस्त प्राऊड फील करता खंडीत थँक्यू सो थँक्स मस्त आयले का आमगेल वीक्षकांक आमकां सपोर्ट आनी एनकरेज केलेल्या का मस्त मस्त धन्यवाद थँक्यू